31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले अशें सरकारान सांगिल्ले, पूण प्रत्यक्षात कितले काम पुराय जातले, खंयचे रस्ते येरादारी खातीर उक्ते करतले, धुल्ल प्रदूषण आणि येरादारीची गचमुड्डी हे विशीं 12 एप्रिलाक न्यायालयात कृती आराखडो सादर करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. 31 मार्च 31 मे मेरेन सगळे रस्ते पणजेचे फंक्शनल करतले म्हणून, आनी जी प्रिकॉशन आमी घेतात पळय पोल्युशनाक लागून, ट्रॅफिकाक लागून जावं आनी कितें इश्यूज आसा पळय त्या संबंदीत ते सगळे आमी कितें स्टेप्स घेतले आनी हाजे फुडें घेतले ह्या विशयीची म्हायती कोर्टाक आमी फुडल्या आठवड्यान दितले कोर्टान. ते आमी कंप्लायन्सीस फायल करतले. ऑलरेडी आमी कोर्टान सांगलां की कितें कितें स्टेप घेतल्या आनी कितें कितें घेवपाचें आसा. अजून मेरेन कितें जालां आनी कितें करपाचें आसा ते फुडें आमी आतां कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले. इन्स्पेक्शना संबंदी बेजिकली सेक्युरिटी मागीर ट्रॅफिक मागीर पोल्युशन ह्या 3 विशयाचेरूच डिस्कशन जालें आनी त्या विशयी कोर्टाक आमी म्हायती दिली की कशे स्टेप घेता आमी. आनी मेन आमी कोर्टाक सांगलें की एकदां हो 31 मे मेरेन रस्तो जर कंप्लीट जालो, फंक्शनल जालो, मेजर वर्क कंप्लीट जालें की मागीर हे सगळे इश्यूज आसा पळय ते कमी जातले. प्लस आमी सांगलें की एक थोड्या दिसांनी थोडे रस्ते ओपन जातले. धुल्ल प्रदूषण, रस्तो सुरक्षा आणि येरादारी व्यवस्थेचेर याचिकादारांच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केले. दुसरे वटेन ह्या सगळ्या गजालींचेर 12 तारखेर कृती अहवाल सादर करतले म्हणून सरकारान सांगले. Matter was taken up today as petitioners have highlighted about 4 broad issues. First pertains to dust pollution and the measures that the authorities need to take to ensure that the pollution is to a great extent abated or brought within control. Second issue pertains to roadmap and timelines that need to be provided to the court so that one can enforce those timelines and make sure that authorities comply with the timelines for completion of the works. Third issue pertain to the aspect of traffic management and public safety. We have made some suggestions to the court and we've left to the court to take cognizance of the issues pertaining to traffic congestion in the city at various road networks. We've identified a few road networks. It's left to the court to pass appropriate orders. And the fourth issue was about public awareness. We've informed the court that every day brings new surprises and there is a requirement that the public are made aware on some public platform as to in what way the work is progressing, which roads will be closed, where the one-ways will be rerouted. And we've also identified the issue where in view of road closures, the residents are compelled to take a different route which may otherwise be one way. So all these factors have been placed before the court. पिटिशनां जी पणजेच्या सिटीजनांनी फायल केल्ली ती हियरिंगाक आयली. सो पिटिशनराच्या आदोगादांनी एक 2-3 इश्यूचेर सबमिशनां केली की फर्स्ट म्हणजे पोल्युशन मेजर्स, सेकंडली रिगार्डींग रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. त्या 3 इश्यूचेर सबमिशनां केली, थोडी सजेशनां केली आनी रेकमेंड केलें की थोड्या जाग्यांचेर जे मॉनिटरींग चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ते करचें म्हणून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय एक रिपोर्ट फायल केला जंय तेंच्यांनी जे लास्ट 4-5 दीस जे मॉनिटरींग केलें ते मॉनिटरिंगाचे रिपोर्ट सबमीट केला आनी बेसिकली 1-2 दिसांनी तेंच्यांनी सांगलां की लिमिट्साकून एक्सेस जाल्ले म्हणून, बट इट इज इन मॉडरेट दीस. सो ते मॉनिटरींग तेंचें चालू आसा. आमी पिटिशनरांनी एक 6 जागा सांगला जंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शूड मॉनिटर करचें म्हणून की पोल्युशन जाता काय ना म्हणून. लर्नड ॲडव्होकेट जनरलान सबमिशन केला की बाय नेक्स्ट वीक ते कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर्स जे तेंच्यांनी लास्ट ओकेजनार सांगिल्ले की घेतले म्हणून. आनी ते लास्ट ऑर्डरीन ऑनरेबल हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रेकॉर्ड केल्ले आसा. तेचेर कंप्लायन्स रिपोर्ट ते नेक्स्ट वीक मेरेन फायल करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.